सगळ्यांक येवकार आयचे स्पेशल एक कार्यावळ एक वेगळ्या विशयाचेर आहा आणि आमी सगळे वेगळे प्रोफेशनान कामाक आसता वेगळे फिल्डान कामाक आसता. पण एक बरे वा वायट इन्सिडंट अशें जाता की थंय काम केल्या उपरांत आमकां आमच्या प्रोफेशनाचो एक अभिमान दिसपाक लागता. आपूण ह्या प्रोफेशनान आशिल्लो म्हणून ह्या फिल्डार आपल्याक काम करपाक मेळ्ळें म्हणून. तसोच एक इन्सिडंट हालींच जालो तो उत्तराखंडान जे टनल कॉलॅप्स जालें आणि थंय एक 17 दीस सुमार हे वॉर कशें चालू आसलें. जे 41 कामगार भितर जे आडकून उरल्या तांकां काडपा खातीर आनी थंय जे लोकांनी काम केलें, थंय जे सगळे क्रून काम केलें तांकां एक असोच अभिमान दिसलो आसतलो आपल्या प्रोफेशनाचो. आनी मेन सांगपाचें म्हटल्यार गोंयचे 2 भुरगे ऑन ग्रावंड थंय काम करताले. आतां ते फामाद आहा कित्याक ते एकदां गोंयान येयले आनी ते फेमस आहा आतां इंडियाभर तेंच्या कामा खातीर. आनी ते म्हाज्या वांगडा स्टुडियोन आहा. अमोग गुडेकार आनी आसिफ मुल्ला. ते बेंगलोरच्या एके कंपनीन काम करता. ती स्पेशलायज आहा ड्रोन आनी ते इन्फ्रा एंड मायनींग प्रायवेट लिमिटेड म्हणून स्क्वॉड्रोन इन्फ्रा एंड प्रायवेट मायनींग लिमिटेड म्हणून कंपनी आनी तेंचे एक स्पेशलायज ते आमी तेंचेच कडल्यान जाणून घेवया. पण तांकां एक 9 दिसां उपरांत इन्सिडंट जावन 9 दिसां उपरांत ऑथॉरिटीन तांकां एप्रोच जाले की ह्या रेस्क्यू ऑपरेशना भितर ते कितें हेल्प करूं शकता काय म्हणून. आनी तेजे उपरांत तेंची ती वाटचाल सुरू जाली. आमी तेंचेच कडल्यान सगळ्यो गजाली जाणून घेवया. अमोग आनी आसिफ, तुमचें स्वागत आमचे स्टुडियोन. आनी पण डायरेक्ट हांव तुमचे ते हेजेर येता. इन्सिडंट जावन 9 दीस जाल्या उपरांत तुमकां आयडिया आसली कारण तुमी पयलीं थंय बारीकशी तेंचो प्लॅनूय रेडी केल्लो म्हणून आयकलो. सो जेन्ना तुमकां कॉल येयलो तुमच्या ऑफिसाक की तुमी कितें हेल्प करूं शकता काय म्हणून, तेन्ना कितें रिएक्शन तुमच्या ऑफिसान आसलें? तुमी दोगो ऑफिसान आसले काय कितें? आनी कितें रिएक्शन आसलें सगळ्या ऑफिसाची? कशी तयारी जाली? तेन्ना जेन्ना हे सगळे इन्सिडंट जाल्ले मेनली आमकां कॉल येयलो फ्रॉम ब्रिगेडियर विशाल वर्मा आनी कर्नल दिपक पाटिला कडल्यान. तेन्ना अमोग सायटीर आशिल्लो, ताका कांय खबर नाशिल्लें. लायक ही वॉज आतां तो प्लेन बोर्ड करपा आशिल्लो, तेणें फ्लायट मोडवर घालून दवरलेलें. आनी सडनली सरान आमी मॉनिटर करताले सर की कितें चल्लां. आनी आमची टिमाक सरान प्रिपेरेशन करून दवरलेलें दॅट कोण कोण वचपाचें आसा, खंयचो इक्विपमेंट व्हरचें पडटलें आमकां आनी तेजो कसलो इक्विपमेंट आसा तेजो उपयोग कितें जातलो थंय एरियान. मागीर जसो कॉल येयलो आय थिंक अरावंड लायक 2:30 or 3 o'clock मदीं केन्ना तरी कॉल येयल्लो. आनी आमी सरान आमकां फोन करून आपयलें सगळ्यांक. आमी थंय सगळे हांगा थंय काम करताले आनी सर वॉज इन कॉन्फरन्स रूम. तेणी आमकां फोन केलो, आपयलो, अर्जंट या अशें. एन्ड देन तेणी आमकां सांगलें की आमकां वचपाचें आसा उत्तराखंड अशें आमकां कॉल येयल्लेले आसा. एन्ड वी वर हॅविंग गूड रिलेशनशीप विथ NHA नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया वांगडा. आनी अशी एक टीम ऑलरेडी सांगून दवरलेलें आनी आमी टीम फॉर्म जाल्ली. आनी अमोग जसो आमचो अवेर नाशिल्लो तो आशिल्लो ओडिसान फिल्ड वर्काक गेल्लो. आनी जेन्ना तो पावलो आमी ग्रूप क्रिएट केलो ऑन द स्पॉट की कितें व्हरपा जाय, कशें कितें. आनी सगळ्यांक रोल डिस्ट्रिब्यूट जाल्लेले आशिल्ले. आनी जसो अमोग पावलो आमगेलो हांगा लँड केलें तो तेणी म्हाका फोन केलो की कितें चल्लां, सडनली अशें कितें जालें सिरियस. हांवें म्हटलें ना, आमकां कॉल येयल्लेले आहा आनी तुका थंयच्या थंय तुका रिटर्न वयचें पडटलें अशें म्हणून हांवें ताका सांगलेलें. फुडलें तुमकां स्टोरी अमोग सांगतलो कशें कितें जालें. केन्ना ऑफिसान पावले पयत जाल्यार सामकी हालचाल थडाकीची चालू आसा. सगळे जाण आपले बॅग्स पॅक करप, बॅग्स अर्दे जाणांनी बॅग्स हाडलेले, अर्दे जाणांनी चिंत्ता कितें कितें सामान व्हरपा जाय. सगळे इक्विपमेंट जगाक कांय खबर ना. आमच्या जागा आमी आतां पांय दवरला थंय आसा आनी पळयत जाल्यार अर्दे ऑफिस ऑन द फीट. आतां चला या म्हणून. अर्दे जाणां आमचे कडेन थंडीचे कपडे सुद्दां नाशिल्ले. सो थोडे जाण गेल्ले कपडे हाडपाक. म्हटल्यार जॅकेट्स हेल्मेट्स तरी PPE आमचे सगळे आसतात रेडी. सो पर्सनल प्रोटेक्टीव इक्विपमेंट ते आमी ते बी रेडी केले. मागीर आमचे सगळे जॅकेट्स, मागीर इक्विपमेंट, मेन म्हटल्यार इक्विपमेंट. सो तेज्या खातीर आमकां ऑथॉरिटीजा कडल्यान बरो हेल्प मेळ्ळो. सो कित्याक थोडे रिस्ट्रिक्टेड आयटम्स आसा ते सुद्दां आमी व्हेले. सो विथ प्रॉपर केअर, सगळे सेफ्टी आनी केअर घेवन आमी ते व्हेले. सो नेक्स्ट मागीर आमी एअरपोर्टार पावले आनी थंयच्यान मागीर आमी केल्ले आमी 21 येयले आनी केन्ना तुमकां परत भायर सरचें पडलें? एक 8 पावलो आनी म्हाका 12 म्हटल्यार परत बेंगलोर एअरपोर्टार आशिल्लो. आनी बेंगलोर एअरपोर्ट इज 2 वरां फार फ्रॉम आवर ऑफिस. सो 8 हांव पावला, मागीर परत रोखडो 10 भायर सरून 12 हांव एअरपोर्टार आशिल्लो. सो जेवण खाण ते नाच्यानूच हें केल्लें, सोडून दिल्लें. आनी मेन म्हटल्यार आमकां तितके फ्लायट टिकेट्स मेळोंक ना एका प्लेनीन. तर अशें जाल्लें 2 जाण पयलीं गेले, 4 जाण परतून येयले नेक्स्ट आमचे फाटोफाट.
आनी आमकां एक जे कर्नल्सान आशिल्ले तेंच्यांनी एक लेटर प्रिपेर करून दिल्लेले की देर आर सम स्पेसिफीक आयटम वीच वी कांट कॅरी इन द फ्लायट्स. तर ते लेटर दिता की आमकां CISFाक दाखोवचें पडटा. सिमलेस जी एंट्री म्हणटा आमी, सिमलेस लायक काय प्रॉब्लम जाला ते खूब हेल्पफूल जाले ते हितून ऑथॉरिटीन तुमकां स्मूथली थंय पावोवंक जाय उत्तराखंडा खातीर. एअर डॅश आमकां तो त्यांनी वर्ड यूज केलो एअर डॅश, म्हटल्यार तुमी वाया एअर तुमी डॅश करत आयले. डॅश म्हटल्यार सामके धांवत आयले. सो तो तशें आमकां तेंच्यांनी प्रिपेर करून दवरिल्ले सगळे. ओके. बेस तुमचे कंपनीचे स्क्वॉड्रोन इन्फ्रा एंड मायनिंग तुमी जे काम करता म्हणजे ते एक्झॅक्टली कितें करता आनी ह्या इन्सिडेंटा कडेन ताका कितें हेल्प जालो? जशें की तुमकां हांव म्हाजी कंपनी बद्दल सांगता. स्क्वॉड्रोन इन्फ्रा मायनिंग प्रायवेट लिमिटेड, वी आर अ ड्रोन बेस्ड सर्वीस प्रोवायडींग कंपनी. नॉट जस्ट ड्रोन, देर आर वेरियस म्हटल्यार स्पेशली आमचे मायनिंग सेक्टरान आमी हे आहा स्पेशलायज जे म्हणू शकता तुमी. आमगेले जे MD आहा मिस्टर सिरेक जोझफ, तेका अरावंड 30 years ऑफ एक्सपिरियन्स आहा इन द मायनिंग इंडस्ट्री. ही हॅव वर्कड इन वेरियस प्लेसीस. इवन हीज करियर स्टार्टेड फ्रॉम गोवा. सो आनी वेल्यान कितें जालें, जे आमी फर्स्ट इंडियन कंपनी आसा जे ड्रोन्स अंडरग्राउंड फ्लाय केल्या. कोण इमॅजिन करूं शकना सक्सेसफुली अशें ट्राय केल्ले पूण थोड्यांचे सक्सेसफूल जावना. सो वी आर द फर्स्ट वन टू फ्लाय सक्सेसफुली. आनी सगल्यांक खबर आहा की ड्रोन झाडां वयल्यान उडटा, बिल्डिंगा वयल्यान उडटा, पण कोणें चिंतून नाशिल्लें की अंडरग्राउंड केन्ना वचून. ते आमी अंडरग्राउंड सक्सेसफुली आमी हे केले. आनी अंडरग्राउंड मायन्सान वेरियस एनालिटिक्स जाता. आतां तुमकां खबर आहा टनल्स आर मेड इनसायड द ग्राउंड. सेम जे ती टेक्नॉलॉजी जे एनालिटिक्स जे म्हणटा आमी कितें खूब कितें करूंक शकता. जे जिओ टेक्निकल असो, जे कन्वर्जन्स मॉनिटरींग असो, जिओलॉजिकल ते क्रॅक्स, ते डिस्टर्बन्स आसता ते फायंड आउट करप, स्पेशलायज सॉफ्टवेअर्स बी आसता आमचे कडेन. ती टेक्नॉलॉजी आमी ऑलरेडी हांकां एक्सपोज करून दवरलेली नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी. दे वर नोईंग अबाउट अवर टेक्नॉलॉजी. सो वेन वी गॉट द चान्स की बाबा हे टेक्नॉलॉजी वी कॅन यूज इन टनल रेस्क्यू मिशनान, तर आमी पयलीं रेडी आशिल्ले कशें आमचे हेल्पफूल आमी करूं शकता. इन्सिडेंट 12 तारखे दिवाळीच्या फांतोडेर जाला हो. आनी तेजे उपरांत पयले 9 दीस कॉन्टॅक्ट जावना एक्चुअली, कारण ते आपले पद्दतीन रेस्क्यू ऑपरेशन करताले. पण तुमी तुमची स्टडी चालू केली की आमी बाबा कशें हेल्प करूं शकता, आमकां जर इंगेज केले तेजी स्टडी तुमी चालू केली तुमच्या ऑफिसान? हय, डे वनांतल्यान आमी आमची स्टडी चालू केल्ली की कशें आमी तांकां हेल्प करपाक शकता. आमचे कडेन खूब सारे इक्विपमेंट आसा, सगळेच आमी यूज करूं नाशिल्ले थंय, पूण जे आमी यूज करपाक शकताले आनी तेजो आमी कशें पूर्ण उपयोग करपाक शकताले. सो तेजी आमी सारकी क्लियर स्टडी करून दवरिल्ली. ताका कितलो टायम लागतलो, समज डेटा कलेक्शन टू डेटा एनालिटिक्स. सो फ्रॉम A to Z आमी सगळे ऑलमोस्ट आमचो टायमलायन रेडी करून दवरिल्लो. आतां अमके टायमार करतले, आनी तितून खूब मागीर फायनल डिटेल्स आसता ते बी आमी सारके एक स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर रेडी करून दवरिल्लो की आमी समज गेले जाल्यार आमी अशें करतले. सो ती एक प्रिपेर्डनेस आशिल्ली आमचे कडेन. टीम कोण बी वयतले, टीम कोण वतले, खंयचे इक्विपमेंट वतले, कशे वतले, केन्ना तुमी पावल्यार तुमी फुडें मागीर एक रावतले कशे, खातले कशे, असो एक प्लॅन आशिल्लो. पूण तो खावपाचो रावपाचो प्लॅन तो सायडीकूच उरलो, कित्याक थंय मागीर पावतकीर ते सिच्युएशन तशें नाशिल्लें ना. एक तुमची टीम थंय पावली आनी काम कशें स्टार्ट जालें, म्हणजे तुमी त्या रेस्क्यू ऑपरेशनाक एक्झॅक्टली कशें हेल्प केले, तुमची टेक्नॉलॉजीन त्या रेस्क्यू ऑपरेशनाक कशें हेल्प केले, तुमची कितें मदत जाली तांकां, म्हणजे टेक्निकली थोड्यो गजाली सांगा ज्यो लोकांक खबर ना. आमी रातचे 2 पावले थंय. आनी आमी जेन्ना कर्नल दीपक पाटील आशिल्लो त्या टायमार, तोय खूब जे नॅशनल डिझास्टर चालू आशिल्ले ते खूब बिजी आशिल्ले. आनी जशें आमी पावले तेंच्यांनी आमकां मेळ्ळें आनी तेणी म्हटलें बाबा आमकां डायरेक्ट तुमची कितें आहा पळय टेक्नॉलॉजी तुमी स्कॅनिंग स्टार्ट करा म्हणून. तर आमी रातचे आमगेली जी वेरियस टीम ऑफ एक्सपर्ट आसा, एरोनॉटिकल इंजिनियर्स आसा, मायनिंग इंजिनियर्स आसा, GIS एक्सपर्ट्स आसा, हे जे सगळे एक्सपर्टीज आहा आमी सगळ्यांनी वर्क डिस्ट्रिब्यूट केलो. आनी ते जशें आमी स्कॅन स्टार्ट करता, इनिशियल आमगेले एक स्कॅनाचो एक हे जाय पडटा. आतां टेक्निकली सांगलें जाल्यार एक फर्स्ट कॉपी लायक फर्स्ट एक बेस जेका म्हणटा ते बेस जाय पडटा फॉर द कन्वर्जन मॉनिटरिंगाक. आतां एक पार्ट आहा, एक भिंत आसा, तेजे वयर कितें मुवमेंट आसा जाल्यार तेका रेफरन्सा लागून एक बेस जाय पडटा आमकां. ते बेजा लागून आमी हे स्टार्ट केलें. आनी तेंच्या सरान सांगलें एवरी 2 to 3 hours मॉनिटरींग करचें पडटलें. आनी त्या प्रमाणे आनी रिक्वायरमेंट चेंज जाताले तेंचेर. केन्ना 1 वरान स्कॅनिंग जाय पडटा, केन्ना 3 वरां, केन्ना 4 वरां, डिपेंडींग अपॉन दॅट आमी स्कॅनिंग आमकां स्टार्ट केलें. तुमी कितें म्हणजे तांकां एक 3D मॉडेल दिताले वा कितें करून दिताले? आमी एक लिडार टेक्नॉलॉजी यूज करून एक 3D मॉडेल रेडी करताले.
आणि कन्झिक्युटिव्ह स्कॅन्स आमी तेजेर ओव्हरलॅप करून तेजो चेंज डिटेक्शन काडटाले. हांगा चेंज म्हटल्यार कन्वर्जन्स मॉनिटरिंग, कित्याक तो भायर तरी वचचो ना, तो भितरूच येतलो टनल. सो टनल केन्ना मुवमेंट जाता तो भितरूच जाता चडसो. सो हे बाबतींत आमी कन्वर्जन्स मॉनिटरिंग करताले. तर तेज्यांतल्यान आमी लेवल एक्युरेसी वताले, मिलीमिटर लेवल एक्युरेसी. आणि आतांचे सद्याचे कितें टॅक्नॉलॉजी यूज जाता ते थोडे स्पेसिंगान नासता, पूण आमचे एक कंटिन्युअस फूल डेटा मॉडल जातालो. सो तांकां विज्युअलायझेशन तांकां बरें पडटालें. सो तांकां दाखोवपाक, समजोवपाक, तेंच्या हायर अपसाक सांगपाक. सो एक नंबर्स दाखोवप वेगळे आनी एक फोटो दाखोवप वेगळे. सो हो डिफरन्स दाखयताले आमी. ओके. तुमी आतां थंय ऑपरेशनान फूल रेस्क्यू ऑपरेशनान काम केलें तेन्ना तुमकां भितर नोटीस जाले खुबश्यो गजाली चेंज जाताल्यो, मागीर अशें डेंजर अशें दिसतालें थंय काम करता आसतना, म्हणजे खुबशे हे चेंज जाताले, लेयर्स चेंज जाताले बी? ना, आमकां केन्ना भितर वताले जो पर्यंत मिशन सोंपुना तो पर्यंत आमकां तो डेंजराचो हे जावना, म्हटल्यार एहसास जावना. पूण केन्ना आमी भायर सरले तेन्ना आमकां एक्चुअली कळ्ळें बाबा आमी कितले डेंजरान आशिल्ले आनी काम करताले तेन्ना. कित्याक आमी एक थोडे इट वॉज वेरींग एट मातशें चडूच जाताले एक कडेन. सो ते आमचे सारके कोरिलेट जाले फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड्स. आनी थंयच्यान मागीर तेंच्यांनी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग करून मागीर खूब सारे तेंच्यांनी टॅक्नीक यूज करून तेका स्ट्रेंथन करून मागीर तेंच्यांनी ऑपरेशन फुडें व्हेल्लें. तुमी टायम टू टायम तांकां अपडेट करीत रावचें पडटालें? हय. मेजरली थंय आतां जे म्हणटा ते स्कॅनिंग आमी करताले. ते स्कॅनिंगा स्टार्टींग इनिशियली आमकां कळना की कितके डेंजर, आनी मेजर जे एनालिटिक्स जाताले बिकॉज आमचे कडेन एक लिमिटेड सोर्स आसा. वी कांट ब्रिंग एवरीथींग टू सायट. तर आमगेली एक बॅकएंड टीम आशिल्ली बेंगलोरात. दे यूज टू वर्क 24 hours into 7. आमी जे डाटा आमकां मेळटाले ते आमी तांकां हे करताले. एक इनिशियल प्रोसेस आसता तेंगेलो, ते इनिशियल प्रोसेस पयलीं करून मागीर फर्दर प्रोसेसींग करचें पडटालें फॉर वीच वी नीड टू सेंड द डेटा टू बेंगलोर. ते बेंगलोर वचून ते एनालायज जावन मागीर ते एक रिपोर्ट येताले. थंय आमगेले अंडरग्रावंड टनल्स, अंडरग्रावंड इंजिनियर्स आशिल्ले, मायनींग इंजिनियर्स, मागीर लिडार एक्सपर्ट आशिल्ले, आनी बरी व्हडली टीम आशिल्ली. काम करपी फक्त तुमीच आसले थंय? हय, स्पेशलायज इतले स्पेशलायझेशन काम करपी आमी एंटायर टीम जी थंय रेस्क्यू करताली ते तुमचे डिपेंड आसले? हय, पार्ट डिपेंड आशिल्ले, नॉट फुली डिपेंडंट अशें म्हणपाक शकना आमी, कित्याक तेंचो योगदान खूब आसा. पूण हय, एक पार्ट डिपेंडंट आशिल्ले. सो एवरी डे आमकां रिपोर्ट्स येताले सकाळचे सांजचे. IAS लेवल ऑफिसर्स, व्हडले व्हडले मेजर जनरल्स ते थंय बिहारूंतल्यान आयिल्ले, ते बी आमचेर खूब अशें विचारताले आमकां क्रॉस रेफरन्स करपाक, वॅलिडेट डेटा करपाक. सो वॅलिडेशनाक सुद्दां आमी खूब हेल्प केला तांकां. तुमची टीम घेवन तुमी स्पॉटार पावले थंय, तेन्ना तुमकां काम डिवायड करचें पडलें? कशें कितें तुमी प्लॅनिंग केलें? एंटायर टीम कशी काम करताली? तुमकां न्हिदपाक टायम मेळटालो काय की काय फूल टायम तुमकां थंय जागे रावचें पडटालें? कशें चलतालें तें? एक्चुअली आमची 9 जाणांची टीम. वी कंप्रायज ऑफ मायनींग इंजिनियर्स, एरोनॉटिकल इंजिनियर्स, GIS एक्सपर्ट्स, सर्वेयर्स, जिओफिजिस्ट. हे आमचे मेन ऑन द फील्ड एक्सपर्टीज. आनी बॅक एंडार आमचे लिडार एनालिस्ट, प्रोसेसिंग टीम. सो एक बरो व्हडलो इकोसिस्टम आसा आमचो. सो तेजे थ्रू इट ऑल वॉज ड्यू टू टीम वर्क. आनी टीम वर्क करपाक कॉर्डिनेशन जाय. सो कॉर्डिनेशन हे आमी कॉर्डिनेट करून आमी आमगेली टीम स्प्लीट करून आमी काम करताले. सो न्हिदपाक तरी कशें म्हणून टायम मेळत नाशिल्लो, कित्याक ते चिंत्ताले बाबा ते कितें करता, ते कितें करता काय, ते सेफ आसा काय, ते सेफ आसा काय, ते सगळे आमी करून एक टीम वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते आमी शिकल्या सारके हांगा. आमची जशी आमोगान सांगलें आमचे खूब एक्सपर्टीज आशिल्ले. आमी स्प्लीट जालेले आमगेले टीम. एक अबाव ग्रावंड पळयता आनी एक बिलो ग्रावंड पळयताले. तेन्ना जे आमचे जिओ फिजिस्ट आशिल्ले ते तेंचे मेन काम आशिल्लें की वॉट ते ड्रील करता ते बिनीथ द अर्थ कितें आसता आनी तेका सपोर्ट करतालो ड्रोन टीम. मागीर तेका इनपूट दितालो मायनींग इंजिनियर्स. लायक एवरीथींग वॉज को रिलेटेड. सगळे जे डेटा येता ते प्रोसेसींग करचे पडटाले. सर हांव जशें सांगता की आमगेली टिमान आयज बरें वर्क केलें ते टायमार. आनी न्हिदपाचें तरी खूब रॅर जाल्लेलें आहा बिकॉज कितें ना मातशें तरी रेस्ट घेवचें पडटालें. 1-2-3 वरांची केन्ना एका मातसो रेस्ट दिलो, तेका एक स्पेअर टायम दिलो, तेजो काम तेका जेन्ना गरज ताका रिलीव करपाक केन्ना हांव वयतालो, केन्ना म्हाका रिलीव करपाक अमोग येतालो. मागीर आमकां केन्ना केन्ना आमी दुसरे एका स्प्लीट जाल्लेले आसताले. हांव अबाव ग्रावंड पळयता जाल्यार अमोग केन्ना केन्ना अंडरग्रावंड इनसायड द टनल पळयतालो. तर आमची सेफ्टी प्लस जे कोण काम करता तेंगेली सेफ्टी आनी स्पेशली आमगेली टिमाची सेफ्टी एंड लास्ट कम्स टू इक्विपमेंट सेफ्टी. ते सगळे सेफ्टी पळोवचे पडटाले. तर आमगेले टिमान ज्या बेस्ट काम केलें एंड आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ देम. त्याच भशेन तुमची बॅक ऑफिस बेंगलोर टिमान तांकां डे नायट ड्युटी आसतली? तेंका डे नायट आसता. तेंचे बेड बी ऑफिसानूच लावन दवरिल्ले तांकां.
सो एक्स्ट्रा बेड्स बी तांकां हाडून दवरिल्ली. सो Okay. तुम्ही परत रुमार वचा, परत या, तितून आनी टायम वेस्ट करूं नाका, तुमी ऑफिसानूच न्हिदा, कोण तुमकां काय प्रॉब्लेम जावचे ना म्हणून. आनी मदीं एक कितें आयकलें की तुमकां थंय ऑन फील्ड जेन्ना ऑन सायटाचेर जेवण तुमकां एक्चुअली टनलानूच बसून जेवचें पडलें, टनलान जॅम काडची पडली. हय हय, टनलान जॅम काडले कित्याक इट इज नॉट सेफ, पूण ते एस्केप हॅच केल्लो. सो समज टनल पडलो जाल्यार ते एस्केपाकूय एक्स्ट्रा रूट दवरिल्लो. सो ते रुटान वचून आमी न्हिदप, मागीर जेवणाक येताले जेवण, च्या, सामोसा, मागीर जेवण. सो थंयच आमी ते डिस्पोजेबल प्लेटीर बसून थंय टनलान जेवल्या बी. इट इज अ डिफरंट एक्सपिरियन्स. जे कॉलेप्स जाल्ले, जे इन्सिडेंट घडलेलो आनी ते टनलाचो एक भाग 200-300 मिटर सुमार आसलो तो भायर, तुमकां परत परत वयचें पडटालें थंय आनी तुमी बिंदास वयताले, कशें कितें वयताले? म्हणजे तुमी रावले, टायम स्पेंड केला ते टनलान भितर? हय, आमी दिसाचो आमचो ऑलमोस्ट 8 वरां ते टनलच्या भितर नाल्यार आजूबाजू तरी आसताले आमी. मिनिमम 8 वरां तरी आसतालेच. आमकां भितर म्हटल्यार आतां काम करता जाल्यार टनलाचे जे फेस आसता ते फेसा कडेन तरी वचून एक विजीट तरी करचें पडटालें कंपल्सरी. हांगा ड्रिलींग चलता म्हटल्यार आमचे जे माती पडल्या त्या जाग्याचेर नियर बाय टू दॅट. जे माती थंय पडल्या पळय ते आमी वचनाचे, बिकॉज ऑफ सेफ्टी रिजन वी यूज टू सेंड ड्रोन्स समटायम. ओके. ड्रोन्सान हे करताले. जे ड्रिलींग चलताले देर आर सम सेफ्टी बॅरियर्स फ्रॉम द कॉलेप्स पोर्शन, जे डेब्रीज म्हणटा आमी, थंयच्यान थोडे सेफ्टी बॅरियर धरून थंय तेंच्यांनी हॉरिझॉन्टल ड्रिलींग स्टार्ट केलेली आशिल्ली. ते हॉरिझॉन्टल ड्रिलिंगाचे इर्द गिर्द म्हणूंक शकता आमी सर्वे बी करताले. आनी समज चडूच आमकां मॉनिटरींग बी करपा जाय, कॅविटी मॉनिटरींग जे म्हणटा ते मॉनिटरींग करता त्या टायमार आमी ड्रोन्स नियर टू द फेस बी धाडटाले. ओके. तुमच्या ह्या जी कंपनी आहा तेणी असले पयलीं केल्ले काय तुमकां ह्या कंपनीक असलो पयले फावट एक्सपिरियन्स घेवपाक मेळ्ळो? म्हटल्यार एज अ रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यूक आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटाक फर्स्ट टायम यूज केला, पूण सेम एनालिटिक्स आमी फॉर अंडरग्राउंड मायन्स तेतून तेंची प्रोडक्टिविटी वाडोवपाक, ऑप्टिमायझेशन करपाक यूज केला. सो फक्त द वे वी डीड इट वॉज डिफरंट, बट अशें आमी केला पयलीं. ते प्रोडक्टीव मायनिंगा म्हणजे थंय प्लॅनिंग करून एक्झॅक्टली करपा मेळटा, हांगासर सिच्युएशन पळोवन करचें पडटा. हय, हांगा सिच्युएशन टायम हांगा टायम म्हणजे तुमी एंगेज जाले उपरांत म्हणजे अशें आसता भितर 41 लायव्स आहा आनी तिंकां भायर काडपाची जबाबदारी सगळे थंय आसले जे रेस्क्यू करपाक. सो एक कितें फिलींग आसली, म्हणजे दीस वयता, वरां वयता, मिनटां वयता, एक्चुअली मिनीट टू मिनीट मेजताले तुमी काम करता आसतना? हय, आमकां मेजचेच पडटालें मिनीट टू मिनीट, कित्याक एक सुद्दां समज मिनीट एक्चुअली ते सरफेसचे वर्टिकल ड्रिलींग करताले थंय आमचो खूब योगदान आशिल्लो एक्चुअली, कित्याक ते वर्टिकल ड्रिलींग करताले तेन्ना मातशें डिविएशन जातालें. सो ते डिविएशन आमी आमच्या स्कॅनरान काडून दिताले तांकां. सो कितले डिविएशन जाताले, मागीर तो डिविएशन वता जाल्यार आमी ते मागीर प्रोजेक्टेड काडटाले, म्हणजे ते प्रोजेक्शन काडटाले. आतां तेंच्यांनी समज 60 मिटर्स आसा, सो तेंच्यांनी 30 मिटर्सूच ड्रील केल्लो. सो 30 मिटर्स तो बॅलन्स उरतालो न्ही, तो डिविएशना खातीर तो खंय सुद्दां वचपाक शकता. सो हे आमी काडून दिताले तांकां. सो हांगा चड योगदान, हांगा सुद्दां खूब योगदान आशिल्लो आमचो वर्टिकल ड्रिलिंगाक. म्हटल्यार विज्युअलायझेशन आतांच्या टायमार खूब इम्पॉर्टंट, बिकॉज प्लॅनाचेर पळोवप एक डिफरंट गजाल जाता आनी फुडल्याच्यान पळोवप की बाबा ऑन द फील्ड तुमी अशें केलें जाल्यार अशें हांगा एक्चुअली विज्युअलायज करून दिता. एक्चुअली फूल विज्युअल वी हॅव इंटिग्रेटेड अंडरग्राउंड स्कॅन केल्लें आनी आउटसायड द अबाव ग्राउंड आमी सुद्दां स्कॅन केल्लें विथ द ड्रोन्स. मागीर आख्खो जो डेटा आसा ताका आमी मर्ज केलो विथ सम ग्राउंड कंट्रोल पॉयंट जे म्हणटात आमी. ते जेन्ना मर्ज केले तेन्ना आमी एक इमॅजिनरी जे म्हणटा हॉरिझॉन्टल ड्रील ऑन द पर्टिक्युलर पोर्शन आमी केले. आतां समज तो डिविएशन जाता अलॉंग द एक्सीस ऑफ टनल जाता की टनलाच्या भायर वयता, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वीच वी नीड टू नो. समज इतके ड्रिलींग केले 3-4 दिसांनी आनी तो टनलाच्या भायर गेलो जाल्यार ऑल दीस मनी एंड रिसोर्सीस लागला ते वेस्ट आसा. आनी मेन म्हणजे टायम वीच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग त्या टायमार. तर आमची खुबशे टीम स्प्लीट जाल्ली. थोडे टीम अबाव ग्राउंड पळयतालो, थोडे टीम अंडरग्राउंड पळयताले आमगेले. अशें करून करून आमी खूब हेल्प जालो. जे ड्रिलींग टीम आशिल्ले, जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आशिल्ले, तिंका एक्युरेसी मेळपा खातीर तुमी काम केलें. सारकें. ओके. आनी एक गजाल, आतां तुमच्या हेजेर तुमी त्या कंपनीन तुमी आतां काम करता, स्क्वॉड्रन इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड, आनी हे एज्युकेशन तुमी खंय घेतलें काय तुमी वेगवेगळ्या एज्युकेशनांतल्यान येवन हांगा कामाक लागून मागीर ट्रेन जाले, तुमचे हे कशें आसलें?
हांवें म्हाजें डिप्लोमा इन मायनींग इंजिनियर फ्रॉम गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक बिचोलीच्यान आनी हांवें मागीर डिग्री केली BE इन मायनींग इंजिनियर फ्रॉम गोवा इंजिनियरींग कॉलेज. पयलीं हांव मायन प्लॅनिंग एंड डिविजन ते म्हणटा मायन प्लॅनिंग एंड डिझायनींग जे म्हणटा हांव तितूर एक्सपर्ट आशिल्लो. ते म्हाका आवड आशिल्ली ते करपा लागून. आनी मागीर एक मदीं एक रूल येता फ्रॉम इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स ते ड्रोन सर्वे जे आसा ते कंपल्सरी केला. त्या रुल्स एंड रेग्युलेशन स्पेसिफायड केलेले कशें कितें आसा तें. तेन्ना म्हाका हांव आनी अमोग लायक वी वर फ्रेंड फ्रॉम 11th and 12th. म्हाका खबर आशिल्लें आनी GIS एक्सपर्ट आशिल्लो म्हणून एंड ही नोज एवरीथींग अबाउट ड्रोन्स एंड ऑल दोज थिंग्स. ताका खबर आशिल्लें. जे रुल्स पळयले तेन्ना आमकां कळ्ळें बाबा जे ड्रोन डेटा आहा वी नीड टू यूज इन द मायन. सो आय वॉज हॅविंग द आयडिया की कशें कितें करप. ही नोज द टेक्नॉलॉजी. आमी अशें दोनी एक मेळोन एक आमचो सर्वे स्टार्ट केल्लो. स्टार्टींग एक बारीक स्टार्टअप कसं बारीक बारीक स्टार्टअप कसो एक स्टार्ट केल्लो. आणि तुम्ही गव्हर्नमेंटा कामू केले त्या एजन्सी खातीर आमचे हेजे जे प्रायव्हेट्स आसता मायन्स ओनर Private miners. प्रायव्हेट मायनर्सा लागून ते आमी काम केल्लें तेंच्या लागून. ओके तेंचे कितें डेटा आसता वी ब्युटिफुली वी डीड इट एंड एक्झिक्यूट सुद्दां करून दाखयलें तेंकां. आनी एक्सेप्टूय जालो तो. सो दॅट वॉज अ व्हेरी प्राऊड मुवमेंट फर्स्ट आमकां जेन्ना आमी तो एक्सेप्ट केलो. हांवें मास्टर्स केल्या इन GIS. हांव एक मायनींग इंजिनियर फ्रॉम त्यांच्याच बरोबर केले वांगडात केले वांगडात केले आमी. आनी मागीर हांव गेलो मास्टर्स करपाक. दोघू फोणे म्हणजे वांगडा एक लागीं रावपी हय म्हटल्यार आमचे म्युच्युअल फ्रेंड्सा कडल्यान आमची फ्रेंडशीप मागीर थंयच्यान आमचे यो हॅलो हाय बाय बाय चालूच आसता. पोंडा गोवा पणसोले धारबांदोडा. ओके सो फुडलें सांगता हय मागीर तशेंच तो सांगता तशें आमी म्हाजी एक्सपर्टीज इन टेक्नॉलॉजी म्हाजी एक आवड आशिल्ली म्हाका पयलींच्यान टेक्नॉलॉजी खातीर कितें नवें चलता तें पळोवपाक. सो थंयच्यान मागीर हांव गेलो ते ड्रोन ते हांव मास्टर्स इन GIS करपाक गेल्लो न्ही तेन्ना थंयच्यान हांव शिकलो एक्चुली ड्रोन्स आमी कशे यूज करपाक शकता. मागीर तो रेग्युलेशनान हो तरी सामको एक्सपर्ट आसा. सो आमी ते दोनी मिक्स केले आनी मागीर आमी ते स्टार्ट केले. मागीर आमचो सर एकदां आयिल्लो गोंयान. सो तेका डाउट्स आसतात न्ही नवें स्टार्ट करता म्हणजे डाउट्स आसतात. तो आमी डाउट्स ते तुमकां कनेक्टेड नासले ना नाशिल्ले बिलकुल नाशिल्ले. मागीर ते आयले आनी मागीर तेंच्यांनी आमची आवड पयली आमचो पॅशन पयलो. सो तेंच्यांनी सांगलें आमकां गेल्ले म्हणून ते एक टॉक दिवपाक आयिल्ले अशें ड्रोन टेक्नॉलॉजीचेर. ओके सो आमी गेले हय आमी तो अटेंड केल्लो आनी तो पॅशन आमचो पॅशन पळोवन ही वॉज इम्प्रेस्ड. सो तेंच्यांनी आमकां आपयलो वाय डोंट यू जॉयन मी म्हणून. आमी गेले. मागीर आमकां मागीर एक्सपोजर खूब मेळपाक लागलो. आमी गुजराताक काम केलें मागीर ओडिसा तेलंगाना ऑल ओव्हर इंडिया काम केलें अशें. मागीर आतां वी हॅव अ फेरली गूड हँड ऑन ड्रोन टेक्नॉलॉजी हाव ड्रोन्स वर्क हाव ड्रोन्स कॅन बी यूज्ड इन मायनींग सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी खूब सारे आनी आसा एग्रीकल्चर ते खूब करपाक शकता. हाव टू यूज ड्रोन सेफली. सो तो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. ड्रोन यूज करप अशें कांय ना हाव टू यूज देम सेफली एंड करेक्टली. आणि वेगवेगळ्या फिल्डान वापरपाक मेळटा. एनालिटिक्स आनी सेकंड आसा एनालिटिक्स. ड्रोन उडोवप एक नॉर्मल गजाल आतां सगळ्या खातीर जाल्ली. आमी नॉर्मली उडयता तो विज्युअला खातीर वयल्यान बरें विज्युअल व्यू तितूंतल्यान कितके वेरियस आमी एनालिटिक्स करूं शकता ते आमचे कंपनीक आमी हांगा येवन सारके वायडली एक्सपोज जाल्लेले आसा. ते कशें की बेनिफिट्स जे म्हणटा तांकां जे बेनिफिट्स कितें जावंक शकता जे वॉल्यूम एस्टिमेशन आनी खूब कितें आसा तितून. ते टेक्नॉलॉजी आयज आमी सांगूं शकता आवर कंपनी इज ओनली कंपनी हू इज लेटस्ट जे टेक्नॉलॉजी आसा ते यूज करता आयच्या टायमार. आणि हे टेक्नॉलॉजी आता खूप वापर वाडटलो. हय डेफिनेटली वाडटलो. डिमांड आसा सप्लायूय आसा पूण एक्सपर्टीज मातशी आजुनी खूब स्काय इज द लिमिट स्काय इज नॉट द लिमिट. आनी सुद्दां वयर वचपाक शकता. आणि बेंगलोर ऑफिसान मध्ये ऐकलं आणि एक म्हणजे तुम्ही दोग जाण गोंयकार ते कामां आनी एक गोंयकार कामाक आसलो आणि तो बॅक ऑफिस जशें तुमी बेंगलोरच्यान तुमी कम्युनिकेट करताले थंय एक गोंयकार काम करतालो म्हणून. संतोष साहानी तोय आमच्या भशेन मायनींग इंजिनियर. सो तो सुद्दां बॅक एंड ऑफिस आशिल्लो. सो तेजी मातशी एक्सपर्टीज आसा ड्रिल एंड ब्लास्टिंग ओव्हरब्रेक अंडरब्रेक. सो ते मातशें युजफूल जालें तेजो एक्सपिरियन्स सुद्दां. सो तेजो सुद्दां योगदान खूब आशिल्लो. तेजें इतलें नांव वयर येवना पूण तेजो सुद्दां योगदान इक्वली आशिल्लो. सो आमी डेटा कलेक्ट करप एक एनालिटिक्स करप एक. सो ते दोगांचे सारके कन्फ्लुयन्स जाल्यारूच एक कितें बरो प्रॉडक्ट मेळटा. सो तेज्या खातीर सुद्दां तेजो खूब योगदान आशिल्लो कोण विसरपाक शकना. तोय म्हाज्या वांगडा म्हाजो क्लासमेट तो तेणी सुद्दां डिप्लोमा इन मायनींग इंजिनियर एंड BE इन मायनींग इंजिनियर केला फ्रॉम गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान. आमी दोगूय जाण क्लासमेट्स आशिल्ले. तो आय वेंट टू डिफरंट फील्ड फॉर मायन प्लॅनिंग डिझायनींग आनी तो गेलो
ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ते Production. प्रोडक्शनान गेल्लो आनी एनी हांव ताका ही टॅक्नोलॉजीची आवड आशिल्ली तर तो म्हाका अप्रोच जाल्लो तेन्ना हांवें आस्क माय सर वन ऑफ माय कलीग लायक मायनिंग इंजिनियर वॉन्ट्स टू जॉइन अवर टीम सरी खूश जालो आनी जॉइन जालो. आज तुमी रिजल्ट पळयता तो बॅक हँड तोय अरावंड 24 hours into 7 तोय काम करतालो. आमी जे डेटा धाडटाले आमचे डेटा रातचे 2 वयताले, केन्ना केन्ना रातचे 3 वयताले, केन्ना 1 वयताले. सांगू शकना की केन्ना आमगे डेटा वयतालो. जेन्ना ताका आनी आमी ताका फोन करून सांगताले वी अपलोडेड डेटा अपलोड जाल्लेलो आहा ड्रायव्हर तूं डावनलोड कर आनी तो बसतालो. बिकॉज जे लिडर टीम आसता दे आर नॉट अवेअर ऑफ लायक टनल कशें आसता, अंडरग्रावंड मायनिंग कशें मेजरली कितें आसता आनी मायनिंग फॅक्टर्स कशे यूज करप हे मायनिंग इंजिनियर्साक खूब बरें कळटा. आनी जे आमचे लिडर एक्सपर्ट्स आशिल्ले आनी अंडरग्रावंड मायनिंग इंजिनियर्स आशिल्ले आनी तितून वो आमगेलो संतोशी आशिल्लो तेंचे भितर ते बरे एनालिटिक्स तेंच्यांनी केले आनी आमी तांकां प्रेशर जो घालताले दॅट आमकां डेटा बरो जाय बेगीन जाय तर ते आपले 100% दिताले. ते मागीर रिपोर्ट जनरेट करताले, रिपोर्ट्स प्रिपरेशन करचे पडटाले. ते सगळे रिपोर्ट्स बी सगळे करून ते आमकां धाडटाले. देन आमी फुडें तांकां प्रेझेंट करताले. जे कोण काम केले उपरांत त्यांचे कामूय इम्पॉर्टंट असतात, हय, तुमचे हय. काम सक्सेसफुल जातले. परत एकदा सायटीचेर वयता आसतना जेन्ना सगळे सक्सेसफुल जाले 17 दिसांनी तांकां भायर काडले तेन्ना तुमी ते फुड्यान आसता पळय तुमकां लागींच्यान पळोवपाक मेळ्ळा आसतलें, ती फिलींग कशी आसली? कितें आउट ऑफ द वर्ल्ड फिलींग आशिल्ली. आमी रावल्ले केन्ना आतुरतेन केन्ना भायर येतले. सगळे रेडी आशिल्ले, एम्ब्युलन्सीस, डॉक्टर्स, सगळो ट्रॅफिक, सगळे मॅनेजमेंट रेडी आशिल्ले. फक्त तेंची भायर येवपाची देरी आशिल्ली. तो भायर केन्ना आयले तेन्ना थंय ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थंय हरशी बारीकसो गांव, थंय एक 50-60 जाण बी रावता आसतले त्या गांवांत. पूण ते दिसा थंय ऑलमोस्ट एक 3-4 हजार लोक येवन जमा आशिल्ले. सो तेन्ना येतकीर सगळ्यांनी ताळयो फोग मारलो तेंच्यांनी, लोकांनी सगळो व्हॅलीयस आसता सेलिब्रेशन मोठे सेलिब्रेशन. कित्याक ते दिवाळी दिसा त्या दिसा पडिल्ले न्ही, सो कोणें सेलिब्रेट करून आशिल्ले त्या एरियान. ते सगळ्यांचे अशें तेंच्यांनी दिवाळी एक्चुअली त्या दिसा केली. सो सगळे आमी खूब उमेदीर बाबा चल कमॉन आमगेले प्रोडक्ट आमी मेहनत दिल्ली, हेल्प जाली तांकां. सो तांकां बेगीन भायर येवपाक ऑल 41 out of 41 येदे व्हडले नॅशनल डिझास्टरान उरप आनी सेफली भायर येवप आनी ते विदाउट अ स्क्रॅच इज अ व्हेरी बिग अचिवमेंट फॉर द होल नेशन. सो सगळ्यांचे कोणाले प्रेयर्स आशिल्ले, एफर्ट्स सगळ्यांक खूब इट्स अ व्हेरी बिग. डायरेक्ट ऑफिसान गेले बेंगलोर, सगळी टीम काय आपल्या घरा थंयच्यानूच भायर सरली? सगळे पयलीं चिंतलेले जे कोण रेस्क्यू ऑपरेशन आशिल्ले ते पयलीं ऑफिसान वयतले. ऑफिसान डिस्कशन जातले आमगेले सगळे मेळ्ळे आनी ऑफिसान आमकां वेलकम सुद्दां केले सगळे ऑफिस स्टाफान सुद्दां. ते पळोवन आमकां खूब बरे आनंद जाले. जेन्ना ते आमचे सरान सांगले सगळे आपल्या घरा वचपाक मेळटलें सांगला, बट गॅप्स आसता लायक कोण सगळे वांगडा वचूंक शकना. तर आमकां थोडो टायम दिल्लो, तुमी अमके दिसा लागून वचपा जाय म्हणून. तर आमी ते दिसांनी येताले आनी आमगे जे टीम आशिल्ले तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. आमचो सर म्हणटा ऑलवेज एक ते कोट आसा तो हांव सांगपाक चिंत्ता हांगा, अलोन यू कॅनॉट अचीव एनीथींग बट वीथ अ टीम यू कॅन गेट एवरीथींग. दीस इज द कोट हांव जे सिरियसली घेता. आनी आमी जे सक्सेसफूल आयज मिशन जाले 41 पीपल जे भायर येयले आयज बिकॉज ऑफ माय टीम and all those efforts from various departments अशी BRO, आर्मी, NDRF असो, ते ड्रिलिंग टीम आशिल्ली आनी ते रेड होल मायनर्स आशिल्ले सगळे तांकां थँक्यू म्हणटा. गोंयान तुमी जेन्ना येयले ते दोगू वांगडा येयले तुमी गोंयान येता आसतना? तिगू वांगडा येयले आसता म्हाका हय तिगू वांगडा येयले. गोंयान तुमकां VIP ट्रिटमेंट असो मेळून गोंयान अशें वेलकम हरशीं तुमी नॉर्मली येता वयता कामा निमतान एक वेगळो वेलकम आसलो तुमकां एअरपोर्टाचेर? यू कॅन फील द एनर्जी. पयलीं म्हणटाले पयलीं अशें दिसतालें येता गोवान वता, पूण आतां दिसता बाबा सगळे जाण हाय म्हणटा, हॅलो म्हणटा, एक रिस्पेक्टफुली एक हितून एज अ कितें अशें वयर पोवन म्हणटा पळय आयडियली तशें भुरगे बी ल्हान भुरगे आमचे कॉलेजीचे बी. तुमचो चेहरो सगळ्या मेरेन पावलो, खुबशे लोक वळखतात. खूब आनंद जाले जेन्ना आमी येयले. आमगेले एक एसोसिएशन आसा पॉलिमॅक, जे गोवन मायनिंग इंजिनियर्साचे आसा ते आमकां वेलकम करपा आयले. आमगेले खुबशे सिनियर्स जे म्हणटा तेंच्यांनी आमकां आमगेले डिप्लोमाचे आसूं तेंच्यांनी येवन आमकां सत्कार केलो. रातचे आमची फ्लायट सुद्दां 1 वरां डिले जाली. तेंच्यांनी मागीर 1 वरां आमच्या खातीर वेट केले. मागीर आमची फॅमिली तेंच्या खूब बरें दिसलें आमकां पळोवन.
की तेंच्यांनी येवन आमकां अशें वेलकम केलें म्हणून. हे इन्सिडंटाक लागून आमकां कळ्ळें की आमचे 2-3 गोंयकार भुरगे असले प्रोफेशनाक काम करता आनी ते ह्या इन्सिडंटाक तेंचो हेल्प जालो म्हणून. आनी एक सोंपयता आसतना वेळ सोंपता आमचो, सोंपयता आसतना कितें मॅसेज तुमचे गोंयकारा खातीर एक कितें मॅसेज? गोंयकार आतां म्हटल्यार कामाच्या टायमार काम वर्क इज वर्शीप. सो गोंयकार आतां सुशेगाद उरले ना अशें तुमी पयलीं सांगलां आनी सगळे सांगता की गोंयकार कामाच्या टायमार सगळे जाण बी एक्टीव, बी प्रोएक्टीव, कसलें प्रोफेशन असो, कितेंय काम असो, कसलेंच तुमचो एफर्ट वेस्ट जावचो ना. सो हे आनी रिस्पेक्ट युअर पेरंट्स, रिस्पेक्ट युअर एल्डर्स, रिस्पेक्ट युअर सिनियर्स. सो तेंचे कडल्यान तुमकां खूब शिकपाक मेळटा. हे दोन सांगून हांव. आसिफ? जशें की म्हाजे फ्रेंड अमोगान सांगलां, आतां आमगेले गोंयकार सुशेगाद ना आनी जेन्ना काम येता आमगे गोंयकार जे म्हणटा ते पयलीं फुडें आसतले काम करपाक, तें हांव शुअर आहा. आनी खंयचेय नॉलेज केन्ना वेस्ट वचना तें आमी पळोवन घेतलेलें हांगा आसा. आमी केन्ना चिंतलेलें अशी एक केन्ना यूज येतले अशें नॉलेज, मात तें नॉलेज थंय गरजेक पडलां आमगेले जे सायटीर आशिल्ले ते. नथींग गोज वेस्ट, गेन मोर एंड मोर नॉलेज. बेस्ट ऑफ लक. जे प्रोफेशनान आहा ते तुमी बरे तरेन आपले 100% दिवपाक जाय. हय. ओके, हे आशिल्ले आसिफ आनी अमोग. तांकां पयलीं तुमी पयल्या तेंच्यानी डिटेल जाणून घेतले आमी. खंयचे प्रोफेशनान आसूं आमी ते 100% दिवपाक जाय. दुसरे बरे वायट, एक्चुली वायट इन्सिडंट, असे इन्सिडंट आमी जावचे अशें म्हणना, पण असले इन्सिडंटान एकदां काम केले उपरांत आपले प्रोफेशनाचो आमकां एक अभिमान दिसपाक लागता की आपूण त्या टायमार थंय आसलो आनी आपूण कितें तरी करपाक शकलो म्हणून. आनी एक मॅसेज ते दिता की गोंयकार आमी सतत पळयता चडसो गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान धांवल्लो. सो हे दोग भुरगे जे गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान धांवन तेणी आपले अशें कितें स्टार्ट केलें, जे कितें शिकला तितूंतल्यान 2 वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली शिकोवन एके कडेन हाडून तेणी आपले अशें काम स्टार्ट केलें. आनी तेच्यानी एक बरी मॅसेज दिल्या की गोंयकार आतां सुशेगाद उरले ना, गोंयकार खूब फुडें पावले आनी गोंयकार खूब एक्सपर्ट जाल्या खुबश्या गजाली दी म्हणून. ह्याच पॉयंटाचेर हांव ही आयची कार्यावळ हांगा सोंपयता. देव बरें करूं. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे, राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली, पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे? हे कितें रे? आवाज ना तो ना, मोरय ना, कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही, गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.